कोयराचेर योग्य प्रक्रिया करून साळगांवच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पान ग्रीन रेव्होल्यूशन सारखी मोहीम राबोवन सैम सांबाळपाक हातभार लायला। ओल्या कोयरापासून सैमीक पद्दतीन सारे तयार करतात आणि उपरांत ते मातयेन मेस्तुरात करून ताचो वापर झाडां खातीर करतात। झाडां लावपाची ही मोहीम फकत फुलां आणि फळांच्या झाडांपुरतीच मर्यादित दवरिनात जाल्यार तातूंत वखदी झाडांचोय आस्पाव केला। पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट। डंपयार्ड पयली क्लियर केलो गव्हर्नमेंटान सगळो आणि तो भायरचो हिप पयला पळय तुमी तो हेचो तो कवर करून दवरला। तो आसा आयडिया बिफोर 2016 तो सेग्रिगेट करून डिस्पोजल करपाचो उरला फक्त। तो हांगा लायंग आसलो सो तेका लागून हांगा सगळी जमीन जी आसली ती ग्रीन लँड डेव्हलपमेंट झोन चालू आसा। सो जितली झाडां लायल्या ती आमी पयली लँड डेव्हलप करता माती घालून। ही सगळी खडपाची जमीन, ती खडपाच्या जमनीक पयली माती घालून मागीर तेचेर कंपोस्ट घालून तेचेर लेयर क्रिएट करून त्याच्या वयर झाडां लायल्यात। ओके, पण झाडां कसली कसली लायतात तुम्ही सध्या? दिस इज म्हणजे फ्रूट बेरिंग ट्रीज, मागीर फ्लावरिंग ट्रीज, वॉटएव्हर एव्हरीथिंग। मोस्टली हांगासर क्रिपिंग्स दिसतात। क्रिपिंग्स ती लायल्या कित्याक ती आमची नर्सरी आमी डेव्हलप केल्या। आता ही पळय तुम्ही हांगा माड लायला, फुडें मँगो आसा, हांगासर नीम आसा, एक पिंपल आसा, परत मागीर बॅनियन ट्री आसा, केळी आसा, डिफरंट व्हरायटी ऑफ ट्रीज लायल्या। सो अलॉंग विथ द वेस्ट मॅनेजमेंट तुमचे हांगासर ग्रीन रेव्होल्युशनरी बीच आसा। पयली ग्रो करतली आमचीच कंपोस्ट आमची सॉयल घेवन त्याच्या उपरांत ती मागीर झाडां लायतली। ही एक्चुअली आमी लॉनाचेर लायता फॉर ब्युटिफिकेशन, लॉनाचेर सायडीक एजीस। चिकूय आमचे ते आमीच केल्या।